आंदोलनाक धरणा आंदोलनाक जे सहकार्य करपा आयला पळय तातूंत बाबतींत तुमकां खबर आसतलेंच की अख्खे गोंयभर हो विशय चल्लेलो आसा जाल्यार तुमकां पयलीं म्हळ्यार कशें दिसता हे आंदोलनाचें हें कितें आसा म्हत्व कितें आसा आंदोलन केलां हें कित्याक लागून केलां सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार मिराबाग जें आसा हें जरी सावड्डे पंचायती भितर येता जाल्यार कुडचडेचोच भाग असो जाल्लो आसा आनी मिराबागार सगळे आमचेच लोक अशें आमकां दिसता ताका लागून सगळे कुडचडेकारांचो जर हांगा आयलो ना आयलो सुद्दां जाल्यार मनांतल्यान पूर्ण तेंको ह्या आंदोलनाक आसा आनी आमी आमच्या कावन्सिलरांक सांगिल्लें आसा की तुमी सगळे एकठांय जावन एक रेजोल्युशन घे आनी ह्या धरण्याक तुमचो पाठिंबो दियात म्हणून. आतां बेजिकली लोकशाही म्हणून आसा पळय ती लोकां खातीर केल्लें सरकार पूण आज म्हाका दिसता की हें सरकार खरेंच लोकशाही पद्दतीन चलता काय कितें काय हुकुमशाही जाल्ली आसा. जे लोकांक नाका ते तुमी लादपाचो प्रयत्न कित्याक करता आनी कोणा लागून करता. हो 280 कोटीचो प्रकल्प तुमी हाडूं सोदता तो कोणा लागून हाडूं सोदता कोणाच्या बऱ्याक हाडूं सोदता कोणाचें हित सांबाळपाक सोदता आनी गांवच्या लोकांचो जेन्ना ताका विरोध आसा तेन्ना गांवच्या लोकांक तुमी पटोवन दिवंक शकले ना अशें म्हाका दिसता. तुमी गांवच्या लोकांक सांगपा जाय आशिल्लें बाबा आमी कितें करूं सोदता म्हणटा तें तुमी सांगलें ना पब्लीक हियरींग घेतलो ना म्हळ्यार तुमी दादागिरी केल्ल्या भशेन येता हांगा मशिनरी घालता काम स्टार्ट करता हें सरकाराचें सामकें चुकीचें आसा. आनी मागीर जशें मागीर मुखार घडटा तें आमचो आतां कचरा प्रकल्प पळय तेन्ना आमी सांगिल्लें की कुडचडेचो कचरा प्रकल्प फक्त कुडचडे पुरतो आसतलो. आज अख्खी सावथ गोवाची गार्बेज येता आतां ताका वाली कोण आसा आज वाली कोण ना ताका जाणी सांगिल्लें सगळें विसरून काबार जालें. तशेंच हांगा घडपाचें आसा म्हणून आज ज्या लोकांनी जो मुखार सरून जो हें आंदोलन केल्लें आसा ताका आमचो संपूर्ण पाठिंबो आहा. तन मन धनान आमी ह्या प्रत्येक मनशा बरोबर आसा मिराबागकारा बरोबर आसा आनी म्हाका कुडचडेचे लोक हांगा आयले ना आयले जाल्यार सुद्दां मनांतल्यान सगळे आमचे उलयतना आमकां कळटा की सगळे लोक ह्या आंदोलनाक पूर्ण पाठिंबो दिता. सो हांव एकच सांगूं सोदता सरकाराक की चड ती हुकुमशाही करनाकात लोकांक समजून घेयात लोकांची भावना समजून घेयात आनी लोकांक नाका त्यो गजाली तुमी रद्द करात. कित्याक इतली वेळ तेन्ना लोकांक तुमी त्रास करता इतली आतां युनिटी मॉल चिंबळकारांक वालोर दिता हांव फक्त युनिटीच्या बळार एकवटाच्या बळार तांणी हें आंदोलन जिखोवन दाखयलें जैतवंत केलें. तशेंच म्हाका खात्री आसा की मिराबाग गांव आमचो सगळ्यांत सुंदर गांव आमकां हांगा हें सुद्दां दिसता आमचे खुबशे वळखीचे लोक हांगा आसा आनी ह्या गांवांत ह्या बंदाऱ्यान 2 कुडके केले ह्याही कुडक्या फायदो ना आनी त्याही कुडक्या फायदो ना पण लोक झगडटा आनी जांकां फायदो आसा ते गेम पळयता तशी परिस्थिती जाल्या. सो हांव इतलें सांगूं सोदतां मिराबागकारांनी एकवट दवरपाची गरज आसा आनी एकच एक जो अजेंडा आसा जो आमकां बंदारो नाका बंदारो प्रकल्प जो हांगा जावपाचो तो रद्द करा. ह्या एकाच विशयाचेर तांणी तटस्थ रावपाक जाय. कसलेंय फाल्यां प्रेशर आयलो आमिशां आयली ती पयसावपाक जाय आनी ताका बळी पडनासतना एकजूट दवरली जाल्यार म्हाका खात्री आसा की सरकार तुमचे मुखार झुकतले आनी हो बंदारो रद्द जातलो. आतांच तुमी सांगलो पळय पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी आमकां कांय फरक पडना. तुमी आयकलात आसतलें की पंचायतीची जी पंचायतीन काल जो रिप्लाय दिला हे लोकांक की आमकां कांयच खबर ना म्हणून हेतूं भितर तुमी एक सगळ्यांक जाणकार आसा तितूंत भितर तुमकां हांव विचारता की जाणकार की हे पंचायतीचो हो तेणी मांडलो पळय तें तितूंत भितर कितें करेक्ट आसा काय रॉंग आसा. ना पंचायतीन पयलीं कंडिशनल एनओसी दिली कंडिशनल एनओसी म्हळ्यार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बट कोणाक दिली ती तुमी जी कंडिशनल एनओसी दिल्या ती कोणाक दिल्या एका प्रकल्पाक दिल्या न्ही. सो तेन्ना प्रकल्पाचो तुमकां कांयच खबर ना ताका बेश्टी काडून एनओसी दिवपाक शकना न्ही. सो प्रकल्पा बद्दल जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें आनी बाबा हो प्रकल्प कितल्या पयशांचो कोणा खातीर खंय येता कितें जातलें हें सगळें स्टडी करपाक आशिल्लें आनी मागीर एनओसी दिवप न्ही ती कितें आमी काडल्या न्ही 5 रुपया दिले 10 रुपया तसली गजाल न्ही ती हाका अभ्यास करपाक आशिल्लो. पण पंचायतीन आतां ती देर आये दुरुस्त आहे म्हणटा हांव पंचायतीन आतां ती एनओसी रिवोक केल्ली आसा. सो रिवोक केल्ली एनओसी एज गुड एज पंचायतीन एनओसी दिली ना आतां. सो हाजे मुखार फाटीं पळोवपाक नाका आमकां मुखार वतले जाल्यार पंचायतीन आतां तटस्थ रावपाक गरज आसा आनी पंचायतीन पूर्ण सहकारी हांगा येवन गेल्या काल पळयला व्हिडिओ. सो पंचायतीन सपोर्ट केल्लो आसा. सो पंचायतीन आज अशी परिस्थिती आसा की एनओसी तांकां दिली ना ह्या प्रकल्पाक एनओसी ना. सो हो जो प्रकल्प हांगा जो सुरू केला तो बेकायदेशीर आसा आनी सरकारान तो बेगोबेग रद्द करचो. काल ह्या आंदोलकांनी तांकां एक मागणी केलेली की हे 2 जे खड्डे मांडले ते करोडांनी रुपये खर्च करून ते तुमी पुरवण दिया म्हणून ताचेर तुमचें कितें मत आसा.
ना ते खड्डे पुरोवपाकच जाय, कित्याक तो त्या प्रकल्पाचो बेजिकली डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणून आसता, ती पब्लीक हियरिंग आसता, हे कांयच कळना, म्हणजे कसलोच प्रोसिजर फॉलो केलो ना. सो प्रोसिजर फॉलो केलो ना, लोक हांगा बोर्ड असलो ना, एक बारीक घर बांदता 200 स्क्वेअर फुटां घर बांदता, ताका 1000 लाटावळी आसता. ताका इंजिनियर कोण, आर्किटेक्ट कोण, म्युन्सिपालिटी लायसन कितले, TCPची परमिशन कितें, सगळी मांडावळ बरोवची पडटा. हांगा एक बोर्ड दिश्टी पडना, म्हणजे हें जें चल्लां तें बेकायदेशीर चल्लां. जर तुम्ही डिटेल दिवपाची प्रोजेक्टा डिटेल ना, आजवर तुमचे कडेन प्रोजेक्टा डिटेल्स ना, आणि तुमचे कडेन जें चल्लां तें बेकायदेशीर चल्लां, आनी ताका लागून जे फोंड मारल्या ते पुरोवन जी परिस्थिती आशिल्ली तशी तांणी दवरपाक जाय. आज पर्यंत पळोवन येयला की 4 दीस जाले आंदोलनां बसल्या, अजून पर्यंत हांगा लोकप्रतिनिधी म्हणून जे कार्यरत आसा ते पावना दोनी सायडीचे. जाल्यार तुमकां कितें सांगणें अशें दिसता तांकां? ना, म्हाका दिसता की आमदार ह्या नात्यान हांगा तुमचे हांगा मतभेद आसूं शकता, मनभेद दवरूं नाकात. हे लोक हांगा कोण बसल्या ते हांगेले तुमचे दुस्मान, तुमचेच लोक, ह्या लोकांनी तुमकां निवडून दिले तेच लोक हे. सो तुमी कसलोच हे दवरून नासतना तुमी हांगा येवपाक जाय, लोकांक मेळपाक जाय, लोकांच्यो भावना समजोवपाक जाय, आनी त्यो भावना सरकारी दरबारांत मांडपाक जाय. जर लोकांक नाका जाल्यार कोणाक जाय हो प्रकल्प? फाल्यां तुमी 280 कोटी म्हणटात, तुमी जर सांगूं सोदता की आमी ह्या गांवांक उदक दिवं सोदतात, लोकां कडेन ताज्याक 2 कोटी आनी 3 कोटी उदक पावोवपाची दुसरे ऑप्शन्स आसात. तुम्ही बंदाराच बांदपाक जाय गरज ना. सो लोक तुमकां सांगतले तुमकां कितें करपाक जाय म्हणून ते. लोकांकडच्यान विचार घेयात, बरोबर टेक्निकल बॉडी आहा तांच्याच्यान विचार घेयात आनी मुखार वचा. वगीत तो एक तेमोच केला आनी आपल्याला जी आपल्याला झडपशाही तशें आंदोलनान तशे प्रकल्प मुखार वचना ते. ओके. पुष्कळ बाब, तुमी आतां हांगा सामकी शेजाऱ्या आसा, मिराबाग, काकोडा सगळे आमचेच लोक आसा. तुमकां कशें दिसता आज तुमी हांगा येयल्या? हें आंदोलन कुडचड्यार म्हणजे कुडचड्यार जे रिलेटेड आसा न्हू, तेजें फर्स्ट टायम आसा अशें दिसता आमकां आंदोलन हें लोकांनी सामकी एकजूट करून दिल्या. तेजेर तुमचे कितें आसा विचार? ना पळय कशें आसा, आंदोलन म्हणटा आतां पळय, जेन्ना लोकां विरोधाक खंयचो जो प्रकल्प जर तुमी लोकांचेर लादपा लागले जाल्यार सरकार, जाल्यार आंदोलन ही जातली. लोकांक ते गोश्टीचो विश्वासांत घेनासतना हे जर प्रकल्प इतली करोडांचे जर प्रकल्प हांगा हाडपा लागले जाल्यार आंदोलनां जातलीच न्हू. आनी तुमी आतां जे म्हणटा जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आहा तेणी ह्या पंचायती हो विशयाचेर डिस्कशन जावपा जाय आसलेलें, आनी बरें कितें वायट कितें तेजेर सुटावो जावपा जाय आसलेलो. तो जायनासतना मागीर लोकांक रस्त्यार येवपा सोडून आनी ऑप्शन आसना. जेन्ना तुमी हांगा येवन काम चालू करता लोकांक तेजी कसली आयडिया दिनासतना, जाल्यार असलें आंदोलनां जातलीच न्हू. आज तुमी हांगा आंदोलनात सहकार्य केलां अशें तुमी खंयचे कितले पर्यंत हांगा सहकार्या खंयचे स्टेप्सा पर्यंत तुमी तेंच्या वांगडा आसता? आमी पळय एकदां आमी जे गोश्टीक ना ते शेवट पर्यंत नाच आसतले. कित्याक जे लोकांक नाका, जे हांगा स्थानीक लोकांक जाणटी लोक हांगा बसले आहा ते हांगा तेंचें आयुश्य गेलें हांगा, आनी तेंची मर्जे भायर तुमी हांगा सगळी गोश्टी हाडून जर लोकांचेर लादपा लागले जाल्यार ह्यो गोश्टी सरकार कितें करपा सोदता म्हण तो कळना. आनी आमचो विशय आहा तो आमी ह्या लोकां बरोबर सदां आसतले. ओके. एक तुमी आज हांगा येयल्या, तुमकांय बी हे म्हणजे जो बांदार बांदसो तेजो इफेक्ट जातलो असो प्रत्येकान खूब जाणांनी म्हटलेलें आसा. जाल्यार तुमकां तुमचें इंडिविज्युअल मत कितें आसा सद्या? स्वता इफेक्ट येतलो काय इफेक्ट येवपा ना हो एक सेकंडरी पार्ट आसता. पूण जो कितें तरी एक प्रपोजल आसा आनी एक प्रोजेक्ट तयार जाता आनी तो गांवच्या लोकांक तो मारक जाल्यार तो म्हाका फायद्याक काय म्हाका लुकसाणा म्हणजे पळयना बाकीच्यान ताका सपोर्ट करता हे मताचो हांव. पूण आतां तुवें म्हणलें म्हणून विचारता, हें तर बंदारो जालो जायत. आमचे घर आहा ते आनी आमचे कडेन भाट आमचे नांवार ना पूण भाट आमचे कडेन आसा. ते भाट पळय जाल्यार प्रत्येक पावसाळ्याक आमगेल्या भाटांक उदक येता आनी हो बंदार तर जालो जायत जाल्यार दिसता म्हाका भाटाची आमी उदक सोडची पडटलें आनी आमच्या घरा कडेन आमचा उदक येवन आमच्या घरांत तेकतलें. कारण पूर येयले जाल्यार आमच्या घरा कडेन सगळें उदक पावता. म्हणल्यार हो बंदार जाल्यार म्हाका आतां विचारलें हांवें की तेजे हायट उदकाची हायट बंदारो बालो जाल्यार कितले पर्यंत आसूं शकतलें हें आमकां कोणाक कांय खबर ना. बंदारो बालो जाल्यार कितली स्टोरेज तेजी आसतली आनी तेजे लेवल कितें म्हणटा. म्हाका दिसता सरकार खंय तरी आजनेरी करता. म्हाका असले तर प्रोजेक्ट आसात आनी करपाची तर उमेद आसा. त्या गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेवन आनी हो प्रोजेक्ट कितें म्हणटा आनी कितें म्हणटा लोकांक पयलीं सांगूंक जाय आसलेलें ते तर सांगलेलें
जाल्यार आज ही परिस्थिती आज उपाशी बसून हांगसर बसपाची पाळी येयनासली. म्हाका एक आनी एकदां सांगून दिसता, त्यो रेपी बी जाता आनी रेपी जातरी लोक कॅन्डल लायट घेवन भोंवतात. हे कॅन्डल लायट घेवन भोंवतना अशें आसा हजारांनी लोक कॅन्डल लायट घेवन भोंवतात. पूण रस्त्यार भोंवताना जे चलयेचे कोणी तरी कॉमेंट मारता जावं कितें करता त्या देळार एकलो तोंड उक्ती करना. हे कॅन्डल लायट घेवचे परस तर त्या देळार तोंड उक्ती करीत त्याचो चड फायदा. तेजो हांव तुका एग्जाम्पल दियेलें. आज तर हें कितें घडटा त्या घडटा नंतर प्रत्येक जाण नंतर मूग गळून आपल्याक कित्याक लागतें, आपल्याक लागना ना आपूण हा तो बरो हायटीचेर उदक बुडलें जाल्यार पसून आपल्याक लागता. हे तर दृश्टिकोनांत तूं विचार करता जाल्यार फाल्यां ताका तुजें कितें जालें जाल्यार तूं खंयच्या आदारान तूं लोकां कडच्यान अपेक्षा करता की आपल्याक सपोर्ट करचो म्हणून. जर तर तूं गांवां वटेच्यान आहा गांव जर जाय तुका आनी गांवांचेर फ्युचर जायो. आतां आमी बाकी कडेन पळयलां की कितें कितें घडटा म्हणटें तें तशें घडोवंक जायना जाल्यार हो ह्यो कोर्ट आतां हांवें सांगलां. हांवें एक एग्जाम्पल दिलें आतां उलयता नालन 66 गांवांनी एक कोर्ट जावन तें बंद उडयलेलें. आतां प्रदीप बाबान सांगलां तो पयर तो हांगसरलो मॉलाचो गांवांचो लोकांचो युनिटी दाखयल्या लोकांनी तो बंद करून उडयलो म्हणून. आतां हांवें म्हणटालो बसले कडेन आसतना लोकां तर नाका लोक ह्या सरकार दिता लोकांनी निवडून दिल्लें. खंयचेच खरें देवळा कडेन म्हण क्लबां म्हण जावं सरकार म्हण पंचायत म्हण म्युनिसिपालिटी म्हण एक मनीस धाडटा आमी रिप्रेझेंटेटीव म्हण. कारण सगळे लोक थंय इनवॉल्व जावपाक शकनात म्हणून एकलो कोणी तरी रिप्रेझेंटेटीव धाडटात आमचे विचार थंय मांडपा खातीर. ते धरतले आमचे पंच हांगसर आमदार हांगसर हेंगेला ही ड्युटी आसलेली. आज हे बसल्या त्या लोकांचे ही पाळी हेंचे येवपा दिवपा जायना आहली हेणी. आज हेंची ड्युटी कारण आमची रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आमी तुमकां धाडल्या आमचे विचार थंय मांडपा खातीर. आज परती जालां आज तांकां आमी आपोवचें पडटा. एक्चुअली तेणें आमकां सांगूं जालें हें बरें काय वायट आमी कितें करुया काय म्हणून आमचे कडेन बसून उलोवपाक जालें. आज परिस्थिती बिकट जाली कडेन. म्हाजे कडेन एकच हांव मागतां हांगसर हेवे दावे करप ना पॉलिटिक्स हाडनाकात. BJP काँग्रेस कोण MLA आम आदमी म्हणून कांय सांगनाका. हांगसर आतां गांव वाचोवपा खातीर हांगसर आतां गांवच्या लोकां बरोबर उबी रावपा खातीर. आज तर तुका दिसता हे लोक तुगेले म्हणून तुगेले पळय यो आनी तुगेले फाटल्या कांय एनालायज कर हांगसर तुजे लोक कितले येता आनी तुजे ऑपोजीट कितले आहा म्हणटे. पूण तें राजकारण हांगा हाडनाका. कारण बाबा आपल्याक सपोर्ट केलो म्हणून आपूण हेंका सपोर्ट करतो ना आपल्याक हांगसर सपोर्ट केलो ना म्हणून आपूण कुशीक चडतो म्हणून. हांगसर गांवांचें गांवपण आनी अस्तित्व गांवांचें दवरतलो जाल्यार हांगसर फक्त मिराबागा पुरती उरना हें. आमचे कुडचड्यार पावतें आमचे दड्यार पावता आमकां कामराळी पावता आमकां शिरफोडा पावता शेळवण पावता खामांबळार पावता. म्हणजे हे आतां आमी इले अवेरनस आतां आमकां कुडचड्यार पावलें. कारण आमकां पयलीं कुडचडकारांक खबर नासलें. हांव पयलीं बसून हेंगे विचारा हांव सहमत आहा हेंगेल्या आनी हांव पयलीं बसून हेंची बरोबर आहा. कारण हांव म्हणना हांव जाणटो जावं जाणकार म्हणून. पूण म्हाका थोडीशी बुद्द आहा तें पळय जाल्यार हें कितें घडटा तें सारकें न्ही. आनी हें तर बरें वायट म्हणून विचार करपाक हांव स्पेशलिस्ट न्ही जावं व्हडलो इंजिनियर न्ही. पूण जे मुखार कितें घडटलें तें दोळ मुखार तर पळयलें जायत भिरांकूळ परिस्थिती दिसता. म्हणून हांव उपकार करून मागता आमी आमदार कडेन पंचा कडेन आनी आमच्या गांवच्या लोकां कडेन सोकट कुडचडे आनी मिराबाग सांगे आनी केपें जावं कुडचडे म्हणून पळोवं नाकात. तर एकटें येयात आनी आपल्यालो भाव आपल्यालो बापोल भाव आपल्या मावशी भाव कोण आहा ताका वाचोवपाचो प्रयत्न करा आनी त्याच बरो तुमचो बी जीव वाचून घेया. सरकार आज रेंव बंद करता फाल्यां चालू करता आनी रेंव मेळटा खंय. रेंव उदकांक आसता जंगलांनी रेंव आसना. म्हळ्यार समजोवपा जाय प्रत्येक जे पळय न्हंयचे सायडीन जे लोक आसाय कामराळ जर धड्यार जर मिराबाग धर सोलयां धर हेणी समजोवपा जाय हे रेंवे लागून करताय. हो बांदारो एग्रीकल्चरा लागून न्हू. हो बांदारो आनी आमकां उदक दिवपा लागून न्हू. हो बांदारो टोटल रेंवे लागून. म्हाका सेकंड पॉयंट कॉमेंट करतना हांव याद करून दिता क्रिटिसायज करना. हांव क्रिटिसायज करना. हांव याद करून दिता उत्तर गोंयचो खासदार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हेणें एक उग्र आंदोलन छेडलेलें. नायलॉन 66 म्हणटाय ताका. तेन्ना श्रीपाद भाऊ ऑपोजिशनाक आसलेलो आनी काँग्रेस सरकार चलतालो गोंया भितर. तेन्ना तो नायलॉन 66 प्रोजेक्ट लोकांच्या शक्तीचेर हद्दपार केलो धांवडावन गेल्लो. त्या वेळार एक भुरग्याली गोळीबारां भितर मर्डर जाल्ली. सो अशें हें सरकार कित्याक करपाक सोदता. हें जाता बसून IIT धांवतले IIT थंग चाळवून घालतले. सो हेका मास्टर प्लान कांय ना. वयतो थंगा असले बाजार गांवांनी बाजार. आतां ह्यो बायलो घरां रांदपाच्यो कोण सर्विसी वचपाच्यो कित्याक हांगा बसोवपा लायत सरकार. हे खंय गेले 3 जाण आमदार
आमदार ना हांगा, कोण ना हांगा. म्हणटकीर म्हाजें सजेशन आसा, ह्या प्रोटेस्टाक हांव सपोर्ट करपा आयला. हांव शेतकरी, पूण हांव चळवळी भोंवतां. कुडचडे मतदारसंघ सांग्यार पॉलिटिक्स करपा आयिल्लो. म्हागे सरळ एलिगेशन, हेजे तिनी आमदारांनी स्टडी करपा जाय आनी हो बंद करून उडोवपा जाय. कित्याक हेजो कांयच फायदो ना. हें बेस्ट डिस्ट्रक्शन ह्या लोकांक बेसळावपाचें. तेन्ना हांव सगळ्यांक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यांक उलोवपा दिले बद्दल हांव प्रोटेस्टरांक म्हागे फूल सपोर्ट करतां आनी थँक्स म्हणटा. हांव रायसू नायक, लोकल लिडर. मिराबाग ह्या गांवांक भुरगेपणाचो संबंद आसा. सोयरीदारी आमचे हांगा आसात. हांव चौगुले कंपनी काम करता आसतना सत्यवान पुतू नायक आनी इतर आमगे जाणटेल्यात ना हो इतलो सुंदर गांव. आमी हांगा जात्रे येतात. पूल नासतना सुद्दां आमी मिराबाग कितें म्हणटा तें आमकां खबर आहा. आनी कांय बरी आमगे न्हंय सामके आमगे खांबाळ्यार कुडचड्यार पासून पावल्या चालू आहा. पुरुशमा देवळ आनी देवळी तर न्हंय. आतां म्हाका सांगा, ह्या न्हंयचेर बंदार घालपाचो विचार कित्याक म्हूण कोणा येयलो हें म्हाका खबर ना. सरकाराक पब्लीक पर्पज उदक जाय. आज प्रत्येक गांव सुकल्यात, उदक जाय, हें जाय, सगळें गोश्टी करता. ताका आनी सोर्स आहा. अकस्मात हो बंदार हाडप, गांवचेर आघात हाडप, ह्या गांवचे लोक, शेतकरी लोक, कश्टकरी लोक हेजेर विचार कोण केलो ना कितें. आनी सरकार कसलें जर तेजेर विचार करना तें करूं जाय. सगळ्यांनी सरकारा कडच्यान, आमदारां कडच्यान, सरपंचां कडच्यान तशी वाव आहा लोकांक की तेजे कडेन जी गाराणी म्हणपाची. आनी हें नाका. हांव बरें दीस आयकतां की थोडे म्हणटा बंदार. म्हागेलें भाट आसा फोंड्याक. मदीं म्हाका आयको येलें की फोंड्याक बंदार घालता म्हणून. आतां हांव बुडलो. हांव बुडटा म्हाजे फाटल्यान फाटली फुडली लोक बुडले. लोक जाणटी लोक आसात. हांगा लोक कितें काजू बिजू करून गरीब लोक आसात. आतां भुरगे खंय सर्वीस कितें कितें करून आतां भुरगे मातशे बरे जाल्यात. ही न्हय व्हांवो भुरगेपणां आमी पळयताले तशी व्हांवो. आनी आतां मुखारय व्हांवना. आमगेल्या भुरग्यांची पळोवं आमी सदां आसची नात. प्रत्येकाक येता तेका एक दीस वचपाक जाय. हें हांगा नाका. हे जे लोक बसल्यात हांगा, हे लोकांचो विरोध केला ताका म्हागेलो पूर्ण पाठिंबा आहा. खंयचेंय कितें जर व्हायलन्स जालें हांव मुखार आसतलें हांचे बरोबर. हे बंदार म्हणटा ह्या गांवांक हांगा मिराबागा नाका. बंदारा शिवाय आनी कितें प्रोजेक्ट हाडात जो लोकांक कितें उपेग पडटलो, लोकांचें कितें भलें जातलें. आतां चौगुले कंपनी पळय बंद पडल्या. थंय आनी कितें तरी प्रोजेक्ट हाडात, कितें करा, लोकांक नोकरी बिकरी मेळो न्ही. पूण हें कितें मदीं बंदाराक उदक वाडोवप, उदक हाडलें म्हणटा उदक पावता खंय, गांव बुडटा म्हणटा बरो आसा. हांव म्हणटा गांव बुडचो ना. जाल्यार बंदार कित्याक? सेकंड बंदार येतरी हांकां मागीर केसोराका बिसोराका जागो दिवन धाडटले ते साठी. जाल्यार हांव म्हणटा डॅमाक शिफ्ट जाल्ले लोक आज पर्यंत सालावली डॅमाचो प्रश्न आज पर्यंत सुटलो ना. तांकां वाड्या हांगा थंय तें हालयले पूण तेंचे प्रश्न अजून सुटले नात. सो अशी गजाल आसा. पूण हें जावचें न्हय. बंदार नाका. बाकी प्रोजेक्ट हाडात. आमी वेलकम. सरकार बरें काम करता आमकां खबर आहा. आमदार बरें काम करता. आमदाराचें स्वागत करता आमी. बरें काम करता. बरें काम हाडात. आमचो पूर्ण पाठिंबा आहा. जर हो बंदार जाता जाल्यार आमचो विरोध जाता. हें जावपाक जाय. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस प्रेशर, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा, आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क, न्यू फ्रेंडशिप का पुराना यार, लेट्स गो क्रूजिंग इन अ न्यू अवतार, ला 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 ला, स्मार्ट की and smart away, go freewheeling and fly away, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, first ride बोले तो एक्टिवा, life को दो new start, make a move in the world, baby smart, हर सफर का हैप्पी पार्ट, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा.